कला चेतना वळवय इन असोसिएशन विथ रंग सांगाती काणकोण तुमच्या खातीर घेऊन येता कोकणी फिल्म फेस्टिवल काणकोण 7 डिसेंबर ते 11 डिसेंबर रवींद्र भवन काणकोण हांगा। नमस्कार, हांव स्वप्नील सुहास शेटकार। तुम्ही ऐकून जाणाच आसतले की कला चेतना वळवय आणि रंग सांगाती हांचे जोड पावलान 7 डिसेंबर ते 11 डिसेंबर ह्या दिसा काणकोणा रवींद्र भवन हांगा कोकणी फिल्म फेस्टिवल घडटा। ह्या फिल्म फेस्टिवलान होम स्वीट होम 1, होम स्वीट होम 2, केस्तांव दे कोफुसांव अशी 3 फिल्मां हांवें डिरेक्ट केल्लीं आसा। आणि ह्या फिल्म फेस्टिवला बरोबरूच गोंयान इतर जाग्यांचेरूय ही फिल्मां जावची अशें खूब लोकांचें म्हणणें आसा। खूब जाणांनी आमकां रिक्वेस्ट केल्या। फक्त गोंयान न्ही तर गोंयच्या भायर सुद्दां आमच्या गोंयकार भाव भयणी ज्यो रावतात तांचे कडल्यानूय रिक्वेस्ट आयल्या की ही फिल्मां आमकां परत पळोवपाक मेळची। होम स्वीट होम 1 हाचे बद्दल जर सांगपाचें जालें जाल्यार हें फिल्म अशा एका काणयेचेर आसा जितून एक गोंयकार मनीस जो आपलो जागो सोडून काही तेंपा खातीर पयस रावता तो येवन पळयता आपलो जागो ताचें घर बळकायल्लें आसा आणि स्वताचें घर सोदपाक लागून तो मनीस कितें धडपडटा आणि कितें घडटा तातूंतल्यान समाजान घडपी गोंयान जावपी राजकारण आणि ताच्या फाटल्यान आशिल्लें लँड माफिया ह्या गोश्टीचेर भाश्य करपी हें फिल्म आशिल्लें। होम स्वीट होम 2 हें एक पॉलिटिकल फिल्म आशिल्लें, पयल्या फिल्माचेंच कंटिन्युएशन, पूण तातूंत घडणारें राजकारण आणि गोंयान जावपी राजकारण ताजेर भाश्य करपी हें फिल्म आशिल्लें। आणि केस्तांव दे कोफुसांव हें 2 धर्म पूण धर्माच्या पलीकडे मनीसपणां कशीं हाजेर भाश्य करपी फिल्म आसा। तुमकां सगळ्यांक रिक्वेस्ट करता की ज्या जाग्याचेर ही फिल्म फेस्टिवल जातात थंय वचून तुमी ही फिल्मां मुजरत पळोवची। पूण आतां हो गोंयकारांनी आनी सुशेगाद रावपाना। एक सुशेगाद गोंयकार जेन्ना उठ्ठा पळय तेन्ना फुडल्याची कशी फुट्टा ती दाखोवया मरे तेका। मेळुया काणकोणच्या कोकणी फिल्म फेस्टिवलाक 7 ते 11 डिसेंबर रवींद्र भवन काणकोण। कला चेतना इन असोसिएशन विथ रंग सांगाती काणकोण।